सगळ्यांचं तुमचं पहिली स्वागत करता। आज आमच्या ह्या कार्यक्रमात मुखेल पाहुणे गोंय राज्याचे वीजमंत्री आणि मडकय मतदारसंघाचे लाडके आमदार श्री सुदीनभाई ढवळीकर उपस्थित आसात। त्यांचे मनकाजांतल्यान स्वागत करता। तसेच माधवराव ढवळीकर ट्रस्टाचे ट्रस्टी आमचे मिलिंद ढवळीकर यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर श्री गणपत नायक यांचे स्वागत करता। आमचे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर मॅडम मिक्षा नायक तिचे हांव स्वागत करता। आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सचिन देसाई यांचे हांव स्वागत करता। हांगा उपस्थित आशिल्ले आजी माजी पंच सरपंच यांचे हांव स्वागत करता। हांगा जमिल्ले शिक्षक पालक आणि विद्यार्थी वर्ग यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। तसेच आमचे पत्रकार आणि मिडिया यांचे स्वागत करता। आयकून अशें बरें दिसलें की अशे वेरियस प्रोग्राम्स हांगा पंचायतीन ऑर्गनायज केले वता आनी स्पेशली पंचायत इन असोसिएशन वीथ माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट वेरियस प्रोग्राम्स अशे भुरग्यांच्या बेनिफिटा खातीर तशेंच तळागाळांतल्या लोकांच्या बेनिफिटा खातीर हांगा केले वता। तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हो जो प्रोग्राम जेन्नाच्यान स्टार्ट जाला तेन्नाच्यान आमी एवरी सॅटर्डे एज फार एज प्रॅक्टिकेबल एवरी सॅटर्डे आमी हातून पंचायतीन येता। तशेंच वेरियस प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केले वता ताजे खातीर आमचे कवळे पंचायतीचो सदांच आमकां सहकार्य आसता। सगळे पंच मेंबर्स तशेंच सरपंच सगळ्यांचो सहकार्य आसता आमकां। सो ताजे खातीर हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी हे प्रोग्राम्स हेजे फुडें अशे बरे पद्दतीन चलचे आनी लोकांक तेजो चडांत चड आमच्या विलेज पंचायतींतले जे लोक आसा तांकां ताजो चडांत चड बेनिफीट मेळचो अशें हांव मागता। आनी आमचे आतांच म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की एग्रीकल्चराचे आज झाडां डिस्ट्रिब्युशनाचो प्रोग्राम आसा। सो अशे वेरियस डिपार्टमेंट्साचे जे वेरियस स्किम्स आसा तशेंच अपार्ट फ्रॉम द स्किम्स लोकां खातीर जे कितें बेनिफिट्स आमी दिवंक शकता ताजे खातीर चडांत चड लोकांक हेजे बेनिफीट मेळचें अशें हांव आशा बाळगतां आनी सगळ्यांक हांगा आयले बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा। थँक्यू। कारण युनिफॉर्म डिस्ट्रिब्युशन आणि फेलिसिटेशन हे पंचायतीतर्फे वार्षिक जाता आणि गेली कित्येक वर्सां जाली हो प्रोग्राम जाता आणि तातूंत म्हजो एक वांटो किंवा एक भाग घेवपाक मेळटा त्या खातीर एक मोठो आनंदूय जाता। कारण प्रत्येक जेन्ना भुरगो शिकता एक 10वी जाता किंवा 12वी जाता आणि बरे मार्कान पास जाता आणि तेन्ना ताजी जेन्ना टॉप ट्राय जाता ताचें फेलिसिटेशन जाता ताका एक बरो कॉन्फिडन्स मेळटा फुडें आपूण कितें तरी करूं शकता। आज आपूण 10वेक इतले मार्क 80% घेतले 90% घेतले जाल्यार 12वेकूय तितलेच बरे मार्क आपूण घेवं शकता किंवा इतर क्षेत्रांतूय बरें काम करूं शकता। आनी ताजी जतनाय पंचायत दर वार्षिक घेता त्या खातीर विलेज पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच सगळे पंचायत मंडळाचे हांव चडांत चड अभिनंदन करता। आनी अशेच बरे कार्यक्रम भुरग्यांच्या शिक्षणा बरोबरूच भुरग्यांक इतर कला क्षेत्र आसूं स्पोर्ट क्षेत्र कवळे वाठारांचे जे स्कूल्स आसा तांकां बरोबर घेवन वेगवेगळे प्रोग्राम आयोजीत करचे। अशा प्रत्येक प्रोग्रामाक आमचो ट्रस्टा तर्फे सदांच सहभाग आसताच। कारण जेन्ना वर्स सुरवात जाता जवळ जवळ मडकय पंचायतीचे मडकय मतदारसंघांतल्या सगळ्या स्कुलांक जेंकां जेंकां गरज आसता युनिफॉर्म आसत किंवा इतर साहित्याची ती ट्रस्टा तर्फे आमी पुरयता। पूण ते सगळी जर म्हायती मेळटली जाल्यार सगळे पंचायत मंडळ तांचे सहकार्य हें खूब मोठें आसता। कारण प्रत्येक स्कुला कडेन वचून तांची नांवां घेवप किंवा इतर काही गोश्टी लागता ते आमच्या पर्यंत पावोवन ते सगळे भुरग्यां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमच्या सगळ्यां तर्फे जाता। त्या खातीर जितली भुरगीं हांगा उपस्थित आसा त्यांनी हेजो योग्य वापर करचो योग्य उपयोग करचो आणि बरे शिकचे। आज फक्त पुस्तकी शिक्षणाचेरूच भर दिनासतना आज न्यू एज्युकेशन पॉलिसी लागू जाली आणि तातूंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत तुमी बरे शिकू शकता। शिक्षणा बरोबरूच आज स्पोर्ट्स आसत ताकाय भरपूर वाव आसा। त्या खातीर कवळे वाठारांतूय भरपूर बरे स्पोर्ट्स पर्सन आणि गोंयभर नॅशनल लेवलाचेर वेगवेगळ्या स्तरार स्पोर्ट्सान तांणी नांव कमयलां। तशेंच भुरग्यांनी नक्कीच आपूण ज्या ज्या क्षेत्रांत बरें दिसता तातूंत फुडें वचचें। आनी जितले हांगा पेरंट्स आनी टिचर्सूय उपस्थित आसात तांणी अशा भुरग्यांक
मुखार काडचें. कारण एक कवळ्या वाठारांतली सांगता एक स्विमींग भुरगो आसा तो उत्तम अशें स्विमींग करता आनी ल्हान भुरगो आसा, ल्हान आसल्या कारणान भायर खंय वचून जर ताका कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो जाल्यार थोडी पेरंट्स फाटीं फुडें जाता की थंय वचून तो पार्टिसिपेट कसो जातलो, ताचे बरोबर कोण वतले. पूण पेरंट्साचो जर बरो सपोर्ट आसलो, टिचर्सांचो सपोर्ट आसलो जाल्यार नक्कीच भुरगे मुखार वचूं शकता. आनी आज ताणें स्विमींग कॉम्पिटिशनानूय भाग घेतला. त्या खातीर तुमच्या सो नक्कीच अशा भुरग्यांक मुखार काडपाक सगळ्यांनी आमी हातभार लावया. आता जशें मी लोकांनी सांगलां, संबंद मडकय वाठारांत जितली स्कुलां आसात खंयचेच स्कूल ते सोडिना. प्रत्येक स्कुलाच्या टिचर्स आनी बा मिथिल ढवळीकर यांच्या विचार नियमायन जावन काही गरजेवंत भुरगे जांकां खरोखर गरज आसा, जावं ते मागीर बुक्स आसूं, युनिफॉर्म आसूं, जावं फी आसूं, फीचो मुद्दम हांव हे करता. कारण फाटल्या 15 दिसांक जावं ते मागीर हायर सेकंडरी आसूं, स्कुलाचे आसूं, ट्युशन फी आसूं, ITI आसूं, कॉलेजीची सबंद फी जी आसता ती महालक्ष्मी बा मिथिल ढवळीकर कितले वर्सां जाली जे पयलीं वडील दिताले, आतां ते स्वता भाग घेता. फूल मडकय मतदारसंघात हो कार्यक्रम जे गरजेवंत भुरगे आसतात जांकां शिकपाक आपल्या आवय बापाय कडेन जांचे कमी पडटा ते आमचे माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे सबंद मडकय भुरगे आज फुडें वचत आसा. त्याच बरोबर आनी एक सांगता की फाटल्या 20 एक वर्स जाली बाया मनोजा आसा, दहीफोडे प्रिया दहीफोडे आसा आनी दिपा म्हणून आमचे मडकयचे, ही सबंद मडकय वाठारांत भोंवून जांकां कोणाक नर्सींग कोर्स करपाक जाय, BSc नर्सींग, जावं कोणाक इतर क्षेत्रांत जांकां कोणाक वचपाक जाय, बेळगांव जावं आनी खंय, ते सगळे जे BA ते सगळे जे हायर सेकंडरीक जे भुरग्यांक जांकां हेल्प जाय शिकपाक ते माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे फाटले 20-22 वर्सां जाली हे चालू आसा. आज तेंचे मार्फत जे शिकिल्ले भुरगीं जावं मागीर नर्सींग आसूं, BEd आसूं, टिचर आनी जशे बांबोळे हे सगळ्या जे जाग्यार जे खरेंच जे पास आवट जाल्ले आसा तांणी सगळ्यांक मॅक्झिमम नर्सींग जर जाल्लें आसा, काही प्रायवेटी काम करता. अशें हें एक बरें काम मडकय मतदारसंघाचे जे आज नावलौकिका येयला, कित्याक आमी जेन्ना जिल्ल्याक आसता तेन्ना प्रत्येक जाण याद करता आमकां. कारण अरे बाबा तुगेले सराचे म्हणल्यार म्हजो बॉस बा सुनील ढवळीकर सर हेजे खूब लोक प्रत्येक मिटिंगेक आमचे गुण घेता. कारण जे मडकय आज जाता ती इतर मतदारसंघ कमीच जाता. कारण जी गरजवंत जे खरंच शिक्षणा खातीर आनी नोकरे खातीर आज मॅक्झिमम नंबर लागपाचो खातीर आमचो मडकय मतदार फुडें आसा. हेका सगळे श्रेय वयता ह्या ट्रस्टाचे ट्रस्टी बाब मिथिल ढवळीकर आनी आमचे म्हजे बॉस बाब सुनील ढवळीकर सर. हें हांव ह्याच बरोबर जांबोळे पंचायतीचें हांव अभिनंदन करता. कारण हो एक बेस्ट प्रोग्राम ते हांगा करतात. कवळे पंचायत करता आनी म्हाका दिसता हांव अंदूं 25 वर्सां म्हाका जालीं. तुमचें योगदान, तुमच्या पालकांचें योगदान म्हाका 25 वर्सां आमदार म्हणून एकाच पक्षांत रावन काम करपाक मेळ्ळें. आनी ताजें श्रेय हांव घेना, श्रेय सगळ्या तुमच्या भुरग्यांच्या पालकांक, म्हज्या कार्यकर्त्यांक आनी मतदारांक दिता. एका पक्षान काम करप हें खूब कमी आमदार आसा. हांव आनी प्रताप सिंग राणे बाकीचे आसा पूण शेवटेन केल्ले. आनी त्या खातीर म्हाका अभिमान आसा. कर्तृत्व हें इम्पॉर्टंट आनी कर्तृत्वान आपूण जें काम करता तातूंत जेन्ना तूं वयर सरता, हांवें एकदम भुरग्यांक सांगता कित्याक भुरग्यांनी तें लक्षांत घेवन आयकुचें. आपूण जें काम करता आनी तें काम पूर्णपणे आपल्या ताब्यांत जावन मुखार आपूण कसो बरो जातलो हें पळोवपाची प्रत्येक भुरग्यान आवश्यकता आसा. आनी पालकांनूय हें लक्षांत घेवपाक जाय. हो जो वेळ आसा भुरग्यांचो हो भरपूर मजा मारपाचो वेळ, शिक्षणा बरोबर मजा मारपाचो वेळ. हांवूय सांगता, हांवूय तुमच्या आतां भुरगो आशिल्लो.
आणि आमी केन्नाच अभ्यासाचें बंधन भुरग्याचेर आमचें नासतालें. आवय बापायन आमच्या हेतून पूण आमी फर्स्ट क्लास येताले. हे सगळें जर करतलो आसत जाल्यार 2 गोश्टी आसा. मना येता तेन्ना आपूण खेळपाकूय जाय, मना येता तेन्ना वाचनूय करपाक जाय, आनी मना येता तेन्ना पूर्णपणे लक्ष केंद्रीत करून अभ्यास करपाक जाय. हांव मुद्दम व्हिडिओ उलोवपाक लायले. कित्याक उलोवपाक लायले? व्हिडिओ जी एग्जाम दिली आनी जी एग्जामीक ते पास जाले तशेंच आमी तुमकां मुखार घेवपाचें आसा. उगीच कोणूय उठलो म्हणून व्हिडिओ जायना, कोणूच उठलो म्हणून डेप्युटी कलेक्टर जायना. डेप्युटी कलेक्टर जातलो, व्हिडिओ जातलो जाल्यार तुमचें शिक्षण, सर्वांगीण विकास, सगळे क्षेत्रांतलें शिक्षण तुमकां आसपाक जाय. आनी त्या खातीर हांवें प्रयत्न केलो तुका उलोवपाक वचपाक. कारण तुमकां मॅसेज वचपाक, म्हजो एक अर्थ असो आशिल्लो तुमकां मॅसेज वचपाक जाय. जी तुमच्या मुखार उलयता एक मोठी ऑफिसर आसा. आनी अशें जर तुमकां मुखार रावपाक जाय, भुरग्यांक किंवा पालकांक दिसता आपल्या भुरग्यांक आपूण मोठें करतलो, योग्य शिक्षण दितलो, तर त्या प्रमाणे तांकां योग्य वर्तन आनी योग्य शैक्षणीक गोश्टी तांकां मेळपाक जाय. आनी ते करता आसतना हांव आमच्या पंचायतीचे कोळे पंचायत सरपंच, पंच, जिल्ला सगळ्यांचें अभिनंदन करता. माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट तुमच्या फाटल्यान आसाच, निखील बरें तरेन तुमच्या फाटल्यान आसता. पूण हें काम जर करतलो आसत तुमी तितलेच हें आसपाक जाय. म्हाका याद जाता मनुजा आसा म्हजे बरोबर 25 वर्सां पयलींची गजाल. खंयचेच भुरगे SSC जाल्ले गोंया भायर शिक्षणाक वचपाक तयार नाशिल्ले, कोणूच वचनाशिल्ले. आवय पयलीं म्हणजे सांगताली ना गो बाय आपूण म्हज्या भुरग्याक भायर धाडना म्हणून. हांव कितलोसोच प्रयत्न करतालो. 99 हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना एकूय भुरगें म्हाका आयकना म्हगेलें. म्हणजे मुखार कशें जातलें? भुरग्यांक कन्विन्स करपाक जाय आनी सुदीन ढवळीकार ते कन्विन्स करूंक शकना. आनी हांवें पालकांक मेळ्ळें, पालकूय गेलो, बाकीच्याक सांगलें, तेयी आयकना. शेवट म्हाका एक टीम करची पडली आनी त्या टिमीक बाय मनुजा मेन आशिल्ले. त्या नंतर खूब जाण आशिल्ले. मनुजान सुरवात केली आनी आमचो एक ढवळेचो बरो मनीस ताची फाची भायर धाडपाक तयार जाली. आनी ती आशिल्ली दाडवाडा म्हणपयची ढवळेची फाची. आनी ती पयली नर्स जाली. आनी तिचे बरोबर ST समाजांतली गांवडेची एक चली ST समाजाचे ते ताचे बरोबर गेले. तांचे दोगूय वचली आनी थंयच्यान ही प्रथा चालू जाली. 99 गोश्ट सांगता 97 पूण जो प्रयत्नांची परमेश्वर म्हणटा. हांवें जो प्रयत्न केलो पळय ताचें फळ सगळ्यांक मेळ्ळें. तांचे फॅमिलीक तर मेळ्ळें. त्या बद्दल तुम्हाला इमिडिएटली आफ्टर पासिंग द नर्सिंग तांकां गोवा मेडिकल कॉलेजीक जॉब मेळ्ळो. आनी नर्सिंग जॉब मेळ्ळ्या नंतर कितें हें हांव तुमकां सांगपाचें करता. आनी त्या नंतर आज म्हाका अभिमानान सांगता मिथिला विद्यालयार आसा, मनुजा विद्यालयार आसा. ती सीट पावना. ती सीट मडकयच्या भुरग्यांक पावना. बाकी सोडूनच दिया. मडकय मतदारसंघांतले 30 भुरगीं आनी भुरगे ब्रदर जावपाक खंयी वचपाक जाय. हे श्रेय हांव घेना. हे श्रेय आमच्या त्या वेळार मनुजा आनी त्या नंतर आयिल्ले सगळे हे ताजे भुरगे BSc नर्सिंग केले. स्वता कोळीफोडेचे भुरगे BSc नर्सिंग केले. आनी BSc नर्सिंग केल्ली भुरगीं सुद्दां कमी आसा. पूण आज ती भायर वचपाक लागली. खंयी वचपाक लागली. B.Ed जवळ जवळ 100 भुरगीं जालीं. आनी ताजेय श्रेय आसा. आनी अनेक गजाल सांगता. काय मनुजा ताच्या सुरवातीक जीप दिवप हांवें आनी तांकां शिवराक जेवण मेळटालें थंय ताजे हातता. आनी ती जेवण शिवराक जेवण आशिल्ली थंय. थंय सगळे शिवराक ही तांकां नुस्त्याचें करून शेनवारा किंवा आयतारा वतालीं. म्हणजे बिलीव दीस
अशें काम बाय मनोजान ताजे बरोबर 5-6 जाणांनी केलां. फूल गाडी घेवन जीप घेवप आनी वचप आनी तांकां नुस्त्याचे आनी कितें म्हणटा 450 भुरग्यांचे जेवण करून घेवन वताले. आज म्हाका अभिमान दिसता जवळ जवळ 450 नर्सी पास जावन आज आमचे गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसा, आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आसा, तशेंच टिचर आसा आमचे प्रायमरी टिचर. आमचे जर हायेस्ट ST OBC टिचर जर कोणाले आसा जाल्यार ते माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट मार्फत पास जावन शिकयता. तातूंत इंजिनियर आयले, डॉक्टर आयले. पयलीं हांवें तुमकां विमेन्स डे दिसा डॉक्टराची गोश्ट जाल्ली. त्या डॉक्टर जाल्ले चली जे आसा MDS केल्ले ते पयले आयले OBC. ते भुरगे 8वी आसतना आमची एक रिलेटीव ती मडकय नवदुर्गा हायस्कूल आमचो दिनेश हेडमास्टर आशिल्लो. तिणें त्या चलयेक म्हजे म्हऱ्यान हाडलें आनी सांगलें की हे जे चली आसा ते खूब हुशार आसा, ताका योग्य मार्गदर्शन जाय आनी योग्य मार्गदर्शन फक्त तुमीच दिवंक शकता. तशें कांय ना. आमचे सरपंच जर आनी कार्यकर्ते जर ताजे फाटल्यान आसा जाल्यार ते म्हणटा फाटीं पडचे ना. आनी ताणें त्या चलये म्हजे म्हऱ्यान हाडून सोडलें आनी ताका सांगलें की हे फर्स्ट क्लास येता आनी ताका आवय बापूय ना, एक आजी आशिल्ली आनी ती आजी ताजें संगोपन करतालें. ते 10वे पयले आयले, 12वे ते 80% मार्क पडले आनी 12वेक ताका हांवें दातांचे दोतोरकेक एडमिशन घेवन दिलें. संबंद खर्च ट्रस्टान केलो आनी म्हाका अभिमान येता दिसता. हे भुरगे PDS फर्स्ट क्लास आयले, MDS म्हणजे मेडिकलान पोस्ट ग्रॅज्युएट MDS ते जाले, दातांचे बरे दोतोर जाले. आनी इतलेंच न्हय, पयल्याच टप्प्याक जेन्ना इंटरव्यू केले डेंटल कॉलेजान तेन्ना ताका लेक्चरर पोस्ट मेळ्ळा. हाजें श्रेय हांव घेना. हांव श्रेय त्या वेळार ते दिनेश आशिल्लो आनी दिनेशाचे टिचर आशिल्ली एक इस्कॉलान जठार म्हणून टिचर आशिल्ली. योग्य वेळार तिणें आमचे कडेन ताका पावयलें. 8वी आसतना ते हेजे आशिल्ले भुरगे, ही जी भुरगीं आसा पळय हेजे भुरगे आशिल्ले. आनी आजी तातूंत आनी एक गजाल सांगता, म्हणजे वायट गजाल कशी येता कुटुंबाचेर. बरोबर 12वेक आजी गेली. आजी गेले बरोबर ताका फोन ना जालो. ताका हांवें न्हीद दिलो. ताका सांगलें आमचो ट्रस्ट विल टेक केअर ऑफ यू. ओन्ली फक्त कार्यकर्ते आनी आमचे जे सरपंच पंच आसा तांकां तूं मेळत राव. आनी ते मेळ्ळे आनी आज अभिमानान ते सांगता, अभिमानान सांगता. हांगा विमेन्स डे हांगाच आमच्या ह्या ग्रावंडार जाल्लें की अशे गोश्टी आज माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट ग्रामपंचायत लेवल आमचे जे सरपंच आसा, जिल्हा आसा, पंच आसा, कार्यकर्ते आसा, जे कार्यकर्ते आसा तांचे आज म्हाका खूब अभिमान जाता. राजेशान एक पयली कडेन भुरगो हाडून दिलो आनी म्हाका हेका शिकय आनी तो आज मोटी वयलो इंजिनियर जाला. ताचो पगार कितलो खबर आहा? इज अ चीफ इंजिनियर. 15 लाख रुपया तो पगार आहे. लक्षात घ्या. सो आनी एक तुमकां गजाल सांगता हालींची. जेन्ना एक भुरगो बिचराक मेळ्ळो 12वी जावन बिचरान ताका मॅकॅनिकल इंजिनियर केलो आनी मॅकॅनिकल इंजिनियर केले बरोबर तो ताका आपल्या नोकरी दिली. पण ती नोकरी दिना आनी ताणें म्हाका आपलो फोटो धाडला. फोटो धाडला आनी तो डायरेक्ट ते हाका जॉयन जालो मरीन इंजिनियर. आनी ही वील बी वन डे कॅप्टन. 2 वर्सां भितर हो भुरगो STचो भुरगो आगापूरचो गणपताच्या शेजारी, गणपताचो शेजारी आज जातो. गोवा मेडिकल कॉलेजीन कितलेशेच भुरगे दोतोर जाले, कितलेशेच इंजिनियर जाले. हे सगळे श्रेय हांव पंचायत मंडळ जे आसा ते आज सगळे पडते मतदारसंघातले तेजे पंच आमचे बरोबर आसा, काम करतात ते आजी माजी सगळे इन्क्लुडींग कार्यकर्ते आमकां दिता. आमचें काम हे फक्त हातभार लावप. बाकीचे सगळे पालक आनी पंच आनी बाकीच्या जे आमचे कार्यकर्ते आसात तांणी घेवप आसा. त्या खातीर तुमचे मन भशेन अभिनंदन. आज दुसरो जो कार्यक्रम आसा
तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन करता आसतना ती झाडां तुमकां दितले ती बाब अग्रिकल्चर मिनिस्टर रवी नायकान म्हाका दिली थोड्या वेळा भितर ताणें म्हणजे हें काम केलें आनी आवट ऑफ पे वचून दिली कारण हांव पयलोच आमदार ह्या इतली म्हाका दिवप आनी ताणी श्रेय हांव केन्ना अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आनी पंचायत दिता योग्य रितीन ही झाडां जशी म्हाका कोण भुरग्यांक वाडयता तशी ही झाडां प्रत्येकान पालक हांगा आयिल्ले आसा प्रत्येक पालकाक एक झाड आमचे पंच सरपंच जिल्ला आनी जे ऑफिसर आसा तांच्या हातांत तुमकां दिले गेले वरचे तांचो योग्य निगा जशी आपल्या भुरग्यांची निगा घेता तशी ते झाडांची निगा घेवन तुम्ही योग्य प्रकारे ती वाडोवची अशें नमूद करता आनी जर तुमकां एक्स्ट्रा झाडां जाय जाल्यार पंचायती कडेन तुमी मागात पंचायत तुमकां दिवपाक उमेदीर आसा ह्या शिवाय फ्रूट आशिल्लीं झाडां तुमकां वेगळी जाय कोणाकूय मोठे भाग आसा आनी तातूंत जावपाक जाय तर ती मदत माजोर्डा डॉमिनिकल ट्रस्ट अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आनी ग्रामपंचायत कवळे हाच्या मार्फत तुमकां जातली अशें नमूद करता आनी आज परत एकदा तुमचें अभिनंदन करता आसतना एक बरी गजाल कवळे पंचायतीक हांव सांगपाक सोदतां एक सबस्टेशन उजव्या सायडीन पावर डिपार्टमेंटाचें येता त्या खातीर 5500 स्क्वेअर मिटर जागा आमकां शांतादुर्गे संस्थाना कडेन आमी मागल्या त्या शिवाय जो प्रश्न सदांच पंच ग्रामसभेक आयकताले ग्रामसभेक येवन पंच नासतना आनी लोक येवन हांगा बोवाळ घालताले तांचे खातीरूय हांव सांगता की हो जो फुडलो जागो आसा थंय आमी शांतादुर्गे संस्थाना कडेन मागला ग्रावणाचो जागो आसा तोही शांतादुर्गे संस्थाना कडेन मागला आनी शांतादुर्गे संस्थान ह्या 8 ते 15 दिसान ताचेर विचार विनिमय करून आमकां कॉन्टॅक्ट करतली ह्या शिवाय विथ द हेल्प ऑफ व्हिडिओ देसाय अश्विन व्हिडिओ देसाय अश्विन आनी ताजे बरोबर आमच्या तळावले गांवाची सरपंच सगळे पंच आनी सगळ्यांनी सहकार्य करून म्हाका 7000 स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक मदत केली आनी आमी तळावलेच्या ग्रामपंचायतीच्या नांवान ही जागा ऑलरेडी घेतल्या तुमची पत्रकार परिशद आमी येता ते आमी कशें वतले कितें करतले ते येता त्या 8 दिसांक आमचे कडेन सेल्डीड हातां पडूना सेल्डीड हातां पडले बरोबर हे सगळे आमी 8 दिसांक करून दिल्ले आनी पत्रकारांकूय आनी मिडियाकूय ही न्यूज आमी मुखार त्या जागेर कितें कितें करतले हे सगळे तेन्ना आमी निगरान करतले आज परत एकदा सगळे भुरग्यांचे ज्यांनी पयलो नंबर घेतला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.